नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर तुमकां सगळ्यांक बरी सकाळ आवडटा आणि गोमंतकाच्या फर्स्ट बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। अंजुना पुलिशेन 2 वेगवेगळ्या जाग्यांचेर सुमार 10 लाखाचे ड्रग्स केले जप्त। पंचायती भितर राजकारण हाडप सारकें न्ही म्हणटा विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो। फाटले 2 म्हयन्यांसावन चालू आशिल्ली घरफोडी आनी चोरयेच्यो केशी निमाणे पेडणेच्या पुलिसांनी सोडयल्यो। आयटी क्षेत्रात 2000 नोकऱ्यो करतले तयार सांगता मंत्री रोहन खंवटे। लोड शेडिंग रद्द केले म्हणून उद्देगिकांच्या संघटनेन मुख्यमंत्री आणि सरकाराचे केले अभिनंदन। आणि बेरेस्तारा काँग्रेसीन चेतना यात्रेची केली कुंकळेच्यान सुरवात। आता खबरो विस्तारात। अंजुना पुलिशेन 2 वेगवेगळ्या जाग्यांचेर सुमार 10 लाखांचे ड्रग्स जप्त केला। पुलिशेन तपास करून ड्रग्स विकपी पेडलर आणि तांचे कडच्यान म्हायती मेळोवन तांची मुखेल सप्लायर बायलेक अटक केली। मुंबईच्या कुर्बान शेख हे ड्रग्स पेडलराक पुलिशेन अटक केला। तांचे कडल्यान 3,20,000 रुपयांचो MDMA हो ड्रग्स जप्त केला। कुर्बान हो आंतरराज्य ड्रग्साचो व्यापार करतालो। ताका एक बायल ड्रग्स पावयताली अशें तपास वेळार कळ्ळ्या उपरांत पुलिशेन कारवाय केली आणि त्या बायलेक शिवोलेच्यान अटक केली। तिचे कडल्यान 7 लाख रुपयाचो ड्रग्स जप्त केलो। तांकां 6 दिसांची पुलीस कादय फार्मायला। पंचायती भितून राजकारण हाडप सारकें न्ही ताका लागून फक्त झगडी जातात पूण उदरगत जायना अशें मत विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोन उक्तायला। टुगेदर फॉर पर्रा आरपोरा नागोवा कालांगूट ह्या नांवा सकयल लोबोन पंचायत वेंचणुकेत पॅनल घालपाचें जाहीर केलां। लोकांच्या मर्जे प्रमाण उमेदवार थारायतले आनी जाय पडल्यार उमेदवार बदलतले अशें उतर मायकलान दिलां। From Parra-Tinto to Mapsa, where the road earlier was only 5 meters in width, and a lot of traffic had increased, and a lot of accidents were taking place on Kanka Junction and Vishwati Circle here. Since there was no circle, a lot of people have lost their lives. Village Panchayat Villa Kanka, I as an MLA, we had proposed this road to GTDC that they should widen it. I am thankful to the farmers for parting with their land. The most difficult part has been widened with a divider in the middle. Dr. Claude Alvarez was Goa Foundation was following up this matter so that this road becomes a reality. Today it has become a reality. फाटल्या 2 म्हयन्यांच्यान चालू आशिल्ली घरफोडी आनी चोरयेच्यो केशी पेडणेच्या पुलिसांनी निमणी सोडयल्यात। पेडणे पुलिसांनी कर्नाटक आनी केरळच्या 2 दादल्यांक मांद्रे, आशवे, हरमल आनी मोरजे पर्यटकांची घरां फोडून चोरी केली म्हणून अटक केल्या। ह्या 2 आरोपी आंतरराज्य रॅकेटाचो भाग आसात अशें पुलीस सांगतात। तांचे कडल्यान 13 लॅपटॉप, 15 मोबायल फोन, 2 टॅब्स, 3 कॅमेरा जप्त केल्यात। तांचो एकूण वालोर 15 लाख रुपया इतलो आसा। परवरे 12 ते 14 चौकण मीटर सुवातीचेर आयटी क्लस्टर उबारतले, हातूंतल्यान 2000 गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळटल्यो अशी माहिती तंत्रगिन्यान खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिला।
माहिती तंत्रगिन्यानाच्या मळार रोजगाराच्यो चडांत चड संद तरणाट्यांक दिवपाच्या हेतान सरकार काम करता अशें तांणी म्हटलें. परवरे फावो त्यो साधन सुविधा आसात ते खातीर क्लस्टर आयलो जाल्यार ह्या मळावयले चड वेवसायीक गोंयांत येतले अशेंय रोहनान म्हटलां. Just the IT space which is conveniently located on the highway, and it will give good footfalls for the people and the investors to come in. जेन्ना इन्व्हेस्टर्स येता, जेन्ना व्हडली कंपनी कोणी घालूंक सोदता, तांकां शेवटी सगळें लागीं जाय. लॉजिस्टिक्स, ट्रान्सपोर्ट, बँक, हॉटेल, रेस्टॉरंट सगळें जाय मार्केट, आनी तेन्नाच ते येतात. एकदां येवन आमी सुरू केलें, then we have lot of more plans. So I think we will be speaking about much more plans. We need to also look at ITES, BCom, BSc graduates बरोबर असतात. तांकां स्किल एखादी करचें पडटा. Whether we can get them in a financial arm, whether we can extend this part. Bandra Kurla complex today talks about buzzing about corporates. Whether we can create a certain area in North Goa which we can into that particular space where financial arm and you have a lot of people as graduates who can come into it. So you need to create a ecosystem. सगळे गव्हर्नमेंट जॉब जायना. ताज्या खातीर आमी समज आतां टार्गेटेड समज केले, तुया वी आर टार्गेटेड 10,000 एज जॉब्स. This hybrid park here, which we are talking as a cluster in Porori, is talking about roughly 2,000 jobs in a space of about 12,000, 14,000 square meters. So when we are talking about these things, we are trying to see how best the works can be communicated. So we are talking about employment per square meter and revenue per square meter. 2 दिसां भितर ओपन मार्केटांतल्यान वीज घेवन उद्देगीक वसणुकांचे लोड शेडिंग स्थगीत केले म्हणून गोंय उद्देगीक संघटनेन सरकाराचे उपकार आठयल्यात. सरकार अशा पद्दतीन उद्देगांक मदत करीत जाल्यार उद्देग आनी नोकरी वेवसाय वाडटले अशें मत गोंय उद्देगीक संघटनेच्या दामोदर कोचकारान उक्तायलां. गोंय राज्याक 125 मेगावॅट विजेचो उणाव आशिल्लो आनी ताचेर तोडगो म्हणून सरकार उद्देगीक वसणुकांची लोड शेडिंग करताले. गोंय सरकारान पयल्याच फावट इतल्या ताकतिकेन मागणी पुराय केल्या म्हणून उद्देजक खोशी आसात. मात विजेच्या सप्लाया खातीर लागपी मुळाव्या सुविधांचो आजुनूय उणाव आसा अशें कळटा. पावर रिस्ट्रिक्शन चालू केले आणि दॅट वॉज ओनली फॉर इंडस्ट्रीज. सो अराउंड 120 जे MW पावर शॉर्टेजाक गोंयची ती सगळी ते हाचेर घालताले, इंडस्ट्रीचेर रिस्ट्रिक्शन. आणि ताणेच सजेस्ट केलें की आमी ओपन मार्केटांतल्यान पावर परचेज करपाची. सद्या गव्हर्मेंटा कडेन कॅपेसिटी ना, म्हणजे एक्स्ट्रा पयशे हे करपाचे. व्हेरी हॅपी कित्याक गव्हर्मेंटा सारक्या एजन्सी 2 दिसां भितर हे फूल एक्शन आसा पळय एक्झिक्यूट करून. आमी शुक्रारा केले, शेनवार आयतार सुटी, तांच्यांनी फूल बॅकअप रेडी केलो पावर सेक्रेटरीन आनी हांच्यांनी. परत सोमारा आमकां मिटींग दिली दनपारा पावर मिनिस्टरान, आनी तेन्ना आमी सगळे डिस्कस करून लॅटर दिले तांकां. सांजचे म्हणल्यार लॅटर दिले 5:30 सोमारा सांजचे. मंगळारा म्हटल्यार तांणी सगळी अप्रुवल दिली. सीएमाकूय हांव लेट रावन मेळ्ळो आनी 2 दिसां भितर घेवन 3रे दिसा पावर एक्च्युअली घेवन आमचे रिस्ट्रिक्शन बंद केलें. हाका मानपाक जाय. कळ्ळें न्ही. दीस इज अ व्हेरी गुड इनिशिएटीव. असलो सपोर्ट मेळ्ळ्या इंडस्ट्रीकूय मातशी हे येता, उरूप येता. काँग्रेसीचे तळागाळांतले कार्यकर्ते आनी समर्थकांकडेन परत एक फावट संबंद जोडपा खातीर काँग्रेस पक्षाच्या राज्यव्यापी चळवळीचो भाग म्हणून बेरेस्तारा GPCC अध्यक्ष अमित पाटकर, केपें काँग्रेस आमदार आल्टॉन डिकोस्टा, दक्षिण गोंय जिल्लो अध्यक्ष सावियो डिसिल्वा, कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस, MK शेख तशेंच काँग्रेसीच्या साबार समर्थक हांच्या उपस्थितीत कुंकळ्ळी गांवाच्यान चेतना यात्रेक सुरवात केली. तुयें पंचायत क्षेत्रांतल्या इलेक्ट्रॉनिक सिटी खातीर थळाव्या शेतकारांची जमीन सरकारान ताब्यात घेतिल्ली. ह्या शेतकऱ्यांक आजुनूय लुकसाण भरपाय दिवंक ना. ही भरपाय बेगिनांतले बेगीन दिवची अशी मागणी थळाव्या शेतकारांनी केल्या. लुकसाण भरपाय मेळना जाल्यार खर आंदोलन उबारतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. तुयें पंचायत क्षेत्रांत 6.5 लाख चौकण मिटर जमीन पयलीं पोर्तुगेज काळांत सरकारान थळाव्या शेतकऱ्यांक लिजार दिल्ली. ती आतां आल्वारा जमीन म्हणून फामाद आसा. तीच जमीन आतां सरकारान परत आपल्या ताब्यात घेवन थंय इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्प उबारपाचें काम चालू केलां.
आम्ही म्हणटा शेतकऱ्यांची फक्त 6.5 लाख जागा वचंक ना. 6.5 लाख जागा बरोबर पिढ्यान पिढे तेंच्यांनी वर्सान जे कॅज्यू प्लॅन्टेशन केल्ले, ज्या प्लॅन्टेशनाचेर ते उदरनिर्वाह करीत, ते कॅज्यू प्लॅन्टेशनूय तेंचे गेले न्हू, बॅरल लँड वचोंक ना. तेन्ना IT मिनिस्टराक हेजे स्टेटमेंट केला न्हू, तेचेर तेणी फेर विचार करपाचो, कायद्यान प्रोविजन करपाचें. कित्याक तर हे TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे जर TCP कायद्यान जर आपूण कायदे बदलू शकता, प्रोविजन करू शकता, जाल्यार कित्याक करूं शकना IT मिनिस्टर. आनी आमच्या आमदारांनी ते करून घेवपाक जाय. आमच्या आमदाराक रिक्वेस्ट आसा की तुज्या उतराचेर तूं ठाम राव आनी लोकांक शेतकऱ्यांक न्याय मेळून दी. आमी म्हणटा की तूं जशें 6.5 लाख जागा जेन्ना तुमी घेतात आनी तुमी ती विकतात सरकार, इतके पयशे तुमी पर स्क्वेअर मिटर घेतात जाल्यार आमच्या लोकांक 100-200 रुपया कित्याक मेळूंक शकना. तुमी 1200 रुपया रेट घेतात, 1000 तुमकां दवरात, 200 आमच्या शेतकऱ्यांक दवरात. कशें करून पूण कॉम्पेन्सेशन मेळपाकूच जाय आनी कॉम्पेन्सेशन दिवंक ना जाल्यार आमी ओगी रावचे ना. प्रसंगी परतूय आमकां आंदोलन करचें पडल्यार आमी करतले. थियेच्या बोरये वाठारात पिवपाच्या उदकाची पायपलायन फुटून हजारो लिटर उदकाचो इबाड जायत आसा. ही पायपलायन फुटून कितलेशेच दीस जाले पूण अजून मेरेन ती दुरुस्त केल्ली ना. फाटलीं 15 वर्सां जालीं ह्या उदका पायपलायन परतून फुटत आसा. भौशीक बांदकाम खात्याच्या उदका पुरवण विभागात मात हाचेर पुरायेन आडनदर केल्ल्याचें दिश्टी पडटा. थळाव्या लोकांनी ह्या विशीं कागाळी लेगीत केल्या पूण तांची कागाळीची कोणेच दखल घेतिल्ली ना. देखून ह्या वाठारांतल्या लोकांचे उदका खातीर हाल चल्ल्यात. भौशीक बांदकाम खात्यान बेगोबेग ही पायपलायन दुरुस्त करची अशी मागणी जायत आसा. म्हाका दिसता कितलीशींच वर्सां जालीं तें उदीक अशें व्हांवता आनी तुमकां खबर आसतली आयज गोंयान आमच्या उदीक फॉर एग्जाम्पल शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी सारकिल्या गांवांत ज्या जाग्यार बाद्यान, आतागांव, अंजुना, गुड्यान, ओशेल ह्या वाठारांत पयलींच आमकां उदीक करून शॉर्टेज आसा आनी तेन करून म्हाका दिसता हांगा हजारांनी उदीक लिटर वेस्ट जाता आनी सगळें तुमकां दिसता आसतलें उदीक वचून सगळे कडेन एकठांय जाता आनी एका कोणशान सारकें रस्त्याच्या चडकशान सारकें शेतान देंवता उदीक. म्हाका दिसता हांगा पयलींच उदीक लोकांक पियोंक गावना आनी सांगपाचें म्हटल्यार इतले थावजंड्स ऑफ लिटर वेस्ट जाता. म्हाका दिसता हेचेर एईन आनी जेईन एक्झिक्युटीव इंजिनियरान आनी जुनियर इंजिनियरान हांगा येवन रिपेर करपाची बेगींतल्या बेगीन गरज आसा. कारण हें उदीक जें आसा तें कमीत कमी अंदाज म्हाज्या हिशोबान 200 ते 300 घरांक पावता. पूण हेचेर जायते कंपनी केल्या अशें लोक सांगता पूण हेचेर कांय एक्शन जायना. सो हांव रिक्वेस्ट करता जेईक आनी जाता तितल्या बेगीन हेचेर एक्शन घेवपाचें आनी हो वाल जो आसा तो सारको करपाचो आनी उदीक जें व्हांवता तें बंद करपाचें. फाटलीं 4 वर्सां जालीं मडगांव पालिकेचे ऑडिटूच जाल्ले ना. 1 ते 2 कोटी बजेट आशिल्ले धाकटे पंचायतीचे ऑडिट लेगीत तुमी करतात जाल्यार येदे व्हडले मडगांव पालिकेचे 4 वर्सां ऑडिट कित्याक जायना अशें म्हणून नगरसेवक घनश्याम शिरोडकारान सरकाराच्या अकाउंट्स डिपार्टमेंटाचो कारभार उक्ताडार हाडला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हातूंत लक्ष घालून हे ऑडिट करपाक लावचे अशी मागणी ताणें केल्या. अकाउंट जे डिपार्टमेंट आसा आमचें तें म्हाका दिसता सगळ्यार खंय तरी जें कितें करप्शन चलता ताका मदत करपा खातीर मडगांव म्युनिसिपालिटीचे आतां ती लास्ट 3-4 इयर्स जाले ऑडिटूच करूं ना. 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 आनी 21-22 येवपा जाले चवथें. तुम्ही ऑडिट एक ल्हानशे पंचायतीचे ऑडिट बसून करतात 2-3 कोटीचे ज्या जाग्यार बजेट आहा थंय चालू आसा. बजेटां सगळे कडेन ऑडिट चालू आसा आनी मडगांव सारखे म्युनिसिपालिटीचे लास्ट 4 वर्सां ऑडिट केलें ना. आय रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. आल्दोनचो आमदार कार्लोस फरेरा आणि उदका स्त्रोत खात्यान पानोले, कालवे, खोडजुये, मोयरा आणि हेर वाठारांची पळोवणी केली. कॅलिजोर मोयरा हांगा बंदाऱ्याची पळोवणी केल्या उपरांत बंदाऱ्या कडेन छेडछाड केल्ल्याचे दिश्टी पडटा. ते खातीर खारें उदक शेतांनी आनी पिवपाच्या बागेन वयताले. हाचो पर्यावरणाक खूब त्रास जावपाक शकता. ते खातीर बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी शेतकऱ्यांनी केल्या. पर्वरे वाठारांतलो चौगाम रोड पर्यटकां खातीर साधन सुविधा सयत फुडले पर्यटन हंगामाचे पयलीं तयार जातलो अशें उतर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिलां. तातूंत रुंद रस्तो,
पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग आणि फुटपाथ लेगीत आसतले अशें ह्या रस्त्याचेर बेजबाबदारपणान गाडयो चलयत जाल्यार थळाव्यांक कागाळ केल्या. आमी फुडल्या हंगामा पयलीं ह्या रस्त्या संबंदीत सगळ्या जाग्यार उडयतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलां. उरिल्लो रस्तो मोकळो सोडिल्ल्यान गाडयो स्पिडीक येता. देर इज नो बॅरिकेडिंग, बेसिक ट्रॅफिक मॅनेजमेंट. सो ताजे खातीर अबाउट 10 days back we have had a joint inspection with Saligaon MLA. He was also wanting things to happen. I was also wanting things to happen. His predecessor Jayesh also wanted things to happen. We were working on it. Being in the opposition then we couldn't do it. So now we need to ensure this is done on a war footing. कित्याक लोकल्सूच खुबशे पडटात, लोकल्सूच खुबशे ना जातात. ताच्या खातीर we need to ensure that proper safe traffic management is there. We are in the first phase trying to ensure that we divide that road and ensure that laning is done. We ensure that due speed breakers create the tabletops घालप, reducing the speeds, सर्कल घाल, बाकीचे घाल, एक इलिमिनेशन कर, ब्युटिफिकेशन कर, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंगाक फुटपाथ कर. ह्या थोड्यो गजाली ज्यो जाय पडटा, गरजेच्यो आसा, including ensuring that the smooth flow of water during monsoons happens, which otherwise will lead to flooding. These corrections need to be done. This was discussed today also. We have put some timelines, so I think we will see each thing happening by as the days come. So before the season starts, we should have everything in place where the road. पोलखोल रथाची तोडफोड करप्यांक 24 वरां ताब्यात घेवंक ना जाल्यार फातराक फातरानूच दाब दितले अशें कुरू मुंबय भाजपान दिला. मुंबय महापालिकेच्या भ्रश्टाचारी पोलखोल करपा खातीर भाजपान 19 फेब्रुवारीक पोलखोल यात्रा सुरू केल्ली. मात ह्या यात्रेच्या ट्रकाची गुणे मारून तोडफोड केली. ह्या घडणुकेक लागून तिडकल्ल्या भाजप पदाधिकाऱ्यांनी मुंबय अध्यक्ष आशिष शेलार हांच्या फुडारपणा खाला चेंबूर पुलीस स्थानकाचेर मोर्चा काडलो. महाविकास आघाडी सरकाराच्या फुडाऱ्यांच्या सांगण्या वयल्यान ही तोडफोड केला असो आरोप भाजपान केला. साळ न्हंयेतले उदक पयलींच दूशीत जाला आनी जर कोलवा स्टॉपाचे म्हेळें उदक न्हंयत सोडले जाल्यार ते पुराय तरेन दूशीत जातले. देखून आमी ह्या पायपलायनीच्या कामाचेर आक्षेप घेतला अशें म्हणीत पेडे बाणावलेच्या थळाव्या लोकांनी कोलवा स्टॉपाचेर चलिल्ल्या पायपलायनीच्या कामाचेर आक्षेप घेतिल्लो. तशीच तांणी स्टॉप वर्क नोटीस लेगीत काडिल्ली. मात उच्च न्यायालयान हें काम स्थगीत करपाची मागणी भायर आयल्या उपरांत ह्या पायपलायनीचें काम परत सुरू केलें. उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा उपरांतूय लोकांनी ह्या कामाक विरोध उक्तायला. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान पेडण्याचो आमदार प्रवीण आर्लेकरा वांगडा पेडण्या वाठारांत बसका घेवन वेगवेगळ्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांक सुचोवण्यो केल्यो. आमदार प्रवीण आर्लेकर हाणें पेडण्या मतदारसंघातल्यो समस्या मुख्यमंत्र्या मुखार मांडल्यो. उपरांत पेडणे मतदारसंघातले रस्ते, उदक, वीज आनी हेर प्रश्न बेगोबेग सोडोवचे असो आदेश मुख्यमंत्र्यान वेगवेगळ्या खात्यांच्या अधिकाऱ्यांक दिला. पेडण्या उदकाचो प्रश्न हालींच तेंपार बरोच गाजतालो. मुख्यमंत्र्याच्या बसके उपरांत आतां उदकाचो प्रश्न सुटावो जावपाची चिन्नां आसात. पांच हजार परस चड निवासी इमारती आणि गृहनिर्माण संस्थेतल्या 1 लाखा परस चड लोकांक व्हड दिलासो म्हणून भौशीक बांदकाम मंत्र्यान 16,000 फुकट उदक दिवपाचें आश्वासन दिलें. तशेंच लोकांनी पयलींच भरिल्ले पयशे फुडें येवपी बिलांत आस्पावतले अशेंय आश्वासन दिल्ल्या कारणात शॅडो कावन्सिल मडगांवच्या सदस्यांनी भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री निलेश काब्राल हांचे उपकार आठयले. We also brought to the notice of the Honorable Minister that several of the societies have already paid his high bills. So he has assured that whoever has paid, whichever society or building complex has paid such high bill, then the difference will be adjusted towards the future bills that they may get. So the societies may please verify all these facts and accordingly check whether the proper billing has been issued to them or not.
विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोन वेर्ला काणका आणि म्हापशा मेरेन रस्त्याची पळोवणी केली. येरादारी खूप वाडल्या, जंक्शन नाशिल्ल्यान अपघात खूप लोकांचो जीव जाता. त्या खातीर बेगोबेग जंक्शन तयार करपाची गरज आसा अशें मायकल लोबोन सांगला. शेतकऱ्यांची आणि जमिनीच्या धन्यांची रस्त्या खातीर जागो दिला ते खातीर मायकलान तोखणाय केली. From Paratinto to Mapsa, where the road earlier was only 5 meters in width, and a lot of traffic had increased, and a lot of accidents were taking place on Kanka Junction and Vishwati Circle here. Since there was no circle over, a lot of people have lost their lives. Village Panchayat Vella Kanka, I as an MLA, we had proposed this road to GTDC that they should widen it. I am thankful to the farmers for parting with their land. The most difficult part has been widened with a divider in the middle. Dr. Claude Alvarez was Goa Foundation was following up this matter so that this road becomes a reality. Today it has become a reality. सांगे भाजपा मंडळान सेवा और सप्ताहा निमतान खासा कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. ह्या कार्यावळीत बालवाडी आंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचो भोवमान केलो. थाळावा आमदार आणि मंत्री सुभाष फळदेसाय मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. कोविड महामारी वेळार बालवाडी आणि अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी केल्ल्या कामाची तांणी तोखणाय केली. ह्या कार्यावळीक सरपंच राजश्री गांवकर, राजेश गांवकर, सुनेत्रा प्रभू पावसकर आणि हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. काळा भितर कोण स्वतःचे घर दिता, कोण रस्त्यार गेटीरच बंद करताले, बरोबर न्ही. गेटीर बंद दवरताले, घराक सयऱ्या पसून भितर सोडनाशिल्ले. ह्या मनशान आमकां सांगलें की आपले घर फूल येता. ताणें आपल्याले 5-6 रूम आसा पळय न्ही, सगळे एक कुडा भितर सगळे सामान व्हरून मारले आनी रूम एम्प्टी करून दिले. ताजे पयलीं सगळे घर आसा पळय न्ही ते हे सॅनिटायज करून घेतले आनी आमची सगळी यंत्रणा जाली. घर आपल्याला दिले. सुमार 1.5 म्हयन्या उपरांत मडगांवचे रेल्वे उड्डाण पूल येरादारी खातीर दोनूय वाटेन चालू केले. ह्या रेल्वे पुलावयल्या रस्त्याच्या दुरुस्ती करपा खातीर हो रस्तो येरादारी खातीर बंद दवरिल्लो. रस्तो फोंडकुलांनी भरिल्लो, ताका लागून ह्या रस्त्या वयल्यान यो वच करप्यांक बरो त्रास जातालो. लोकांनी कागाळी केल्या उपरांत भौशीक बांदकाम खात्यान फाटल्या म्हयन्यांत रस्तो दुरुस्त केल्लो. दक्षिणे कडल्यान येवपी गाडयो रावण फोंड मार्गान मडगांव मेरेन येताल्यो. आतां रस्त्याच्या दुरुस्तीचें काम पुराय जाल्ल्यान गाडयो चलोवप्यांक मातशी थकाय मेळ्ळ्या. कोकण रेल्वेचेर प्रवाशांची गर्दी वाडल्या. देखून पर्यटकांक सोयीचें जावचें म्हणून कोकण रेल्वेन मुंबय ते मडगांव मेरेन गिमांतल्या खासा रेल्वे गाडयांचो सोडपाचो निर्णय घेतला. एप्रिल म्हयन्याच्या 22, 24 आणि 26 तारखेक मुंबय ते मडगांव आणि मडगांव ते मुंबय मेरेन नव्यो गाडयो सोडटले. गिमाच्या दिसांनी पर्यटकांची खूब गर्दी आसता. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनला वयल्यान मडगांवा खातीर गाडयो सोडटले. रेल्वे 15 डब्याची आसतली. प्रवास करप्यांनी सगळ्या कोविड नेमाचें पालन करचें अशें कोकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी कळीत केलां. गोयचे राज्यपाल श्रीधरन पिल्ले हांणी राजभवनात बायो मेथनेशन प्लांटचे उक्तावण केले. पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरात, राज्यपाल सचिव आर मिहीर वर्धमान, IAS हांच्या हाजेरीत ह्या उक्तावणाची कार्यावळ जाली. गोंयांत आनी खासा करून पणजेत कोयराचो प्रश्न ह्या बायो मेथनेशनान प्लांटाक लागून सुटाव जातलो. देखून राज्यपालांनी ह्या खातीर बरीच तोखणाय जाल्या. मारियोपोलांतल्या युक्रेन सैनिकांक आनी लोकांक
इत्याराच्या घडोवन हाडपा खातीर शरणागती पत्करपाक रशियेन दिल्लो वगत सोंपलो. आमी हार मानचनात अशें जरी युक्रेनाच्या लोकांनी सांगले असले तरी लेगीत तांणी हेर देशांक मदतीचें आवाहन केलां. युक्रेनाच्या पूर्व भागांचेर ताबो मेळोवपा खातीर रशियान सुरू केल्ल्या संघर्शांत मारियोपोल शाराचेर नियंत्रण मेळोवप खूब म्हत्वाचें. मात फेब्रुवारींत रशियेन घेर सुरू केल्या उपरांत कांय दिसांतच मारियोपोल शाराक वेढो घातलो. मात 56व्या दिसा उपरांत लेगीत ह्या शाराचेर पुराय तरेन ताबो घेवप रशियेक शक्य जाल्लें ना. शाराचो चडसो भाग जरी रशियेन ताब्यांत घेतलो तरी लेगीत पोलाद प्रकल्पाच्या भुंयारांनी लिपिल्ल्या युक्रेनाच्या सैनिकांनी आजून मेरेन हार मानूंक ना. तांकां हार मानपाची रशियेन दिल्ली दुसरी मुदत लेगीत बेरेस्तारा सोंपली. ही आसली गोमंतकाची फर्स्ट बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.